देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांग आयच्या मिसाक ते सवा हे परी आसात. जल्मा दीस आचरण करतात. तिसरो जल्मा दिवस जॉयस्टन पिंटो दुबय. दुसरो जल्मा दिवस विक्टर लोबो पुत्तूर आणि लिडविन लोबो कुलशेकार. अर्गामी स्थितात लुसी रोड्रिगस आणि कुटाम मूडबिद्री. सांत आंतोनीच्या मानाक रोनाल्ड गोन्साल्विस. यूजिन डिसोजा शाकाला अंधेरी. अर्गामीस रायन आणि ज्योती डिसोजा बेळमान. अर्गामीस जॅकलिना वेरोनिका डिसिल्वा फर्नांडिस. प्रमोशना खातीर नावेलिम सल्सेट गोवा. प्रत्येक ते सवां खातीर मीस दितात. ह्या सगळ्यां खातीर आनी रिलिजियस भावा भयणी खातीर फियोना मेंडोन्सा IC कॉलनी बॉम्बे. एंड्रिया पिंटो USA. अनिल सेबॅस्टियन बेलतंगडी. डॉमिनिक डिसोजा मुंबई. सरलेल्या आत्म्या बसत मिसानिल्यांत विक्टोरिया लोबो कुर्ला आत्म्या बसत. फेलिक्स आणि मॉली नोरोन्ना त्यांच्या आत्म्या बसत. आलिस मार्क आणि विल्फ्रेड डिसोजा. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ग्रेगोरी फर्नांडिस अच्या आत्म्या बसत किन्नी गोळी. जॉन हिलरी डिसोजा मुंबई अच्या आत्म्या बसत. जोसेफ आणि रोजी बार्न्स यांच्या आत्म्या बसत मिसिला. स्टॅनी डिसोजा याच्या आत्म्या बसत. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ हेलेन लोबो केलराय. सिस्टर जेसी लसरादो बंटवळ याच्या आत्म्या बसत. स्टेला क्रास्ता जेपू. हिल्डा डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी अत्तावर मिलाग्रिस. ग्रेगरी फर्नांडिसच्या आत्म्या बसत किन्नी गोळी. जोसेफ आणि सेवरिन फर्नांडिस मुल्की यांच्या आत्म्या बसत. लिओ पिंटो मुल्की. सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ वलेरियन डिसिल्वा मुंबई. 20th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एंथनी डिसोजा अत्तावर मिलाग्रिस. 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एडवर्ड डिसोजा मिलाग्रिस अत्तावर. ग्रेगोरी आणि मॉली गोवियस पुणे यांच्या आत्म्या बसत. स्टेला जोसेफ नोरोन्ना वसाय हिच्या आत्म्या बसत. सेलिन पायस मडंतर हिच्या आत्म्या बसत. मारियन मचादो पेर्नल हिच्या आत्म्या बसत. लुसी मचादो पेर्नल हिच्या आत्म्या बसत. क्लिफर्ड लोरेना वालेन्सिया हाच्या आत्म्या बसत. जेरोम जेकब आणि सिंथिया पिंटो थाने यांच्या आत्म्या बसत. ग्रेसी लुईस सुळ्या हिच्या आत्म्या बसत. वलेरियन हेनरी क्वाड्रस 6th डेथ एनिवर्सरी हिच्या आत्म्या बसत ही आमी मागतां. सर ते सवां सवे आमची मागणी आमची ते सवां सुम्याक ह्या मिसा वेळार आमी भेटोवया.
तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन दान भक्ती उर्बेन मना मोगाळ बापोय तू आमचो पाट आधार तुझो विघ्ना आणवारांनी राखसो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन दान भक्ती उर्बेन मना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसू सद्या काळाच्या 18व्या आयताराच्या लितुर्जींत वांटेली घेवंक येवकरिसाच्या मेजा बरोबर आमी एकठांय जाल्या वाजता आयची लितुर्जी आमचो देव उदार मनाचो देव म्हणल्यार आमकां कळीत करता देवाचें उदारपण ताच्या पुता जेजू मारिफात उगडापें जालां जाल्यार जेजूचो मोग ताणेंच आमकां दिल्ल्या त्या कुडी आनी रक्ता मारिफात उगडापो जाला आनी देव आमकां आमचे तावनी इतलेंच आशेता की ताचे बरींच आमी उदार मनाची जावंक जाय पूण थोडे फावटी आमच्या स्वार्थाक लागून आमी देवातय या पेल्यातय आमचें उदार मन आमी दाखोवन जाल्यार देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया नेमिसाच्या बलिदानां पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासो बगेम सदां सावंका मुरीक सगळ्या दुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपोतवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट कर तू
उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतेल्या सदांदुलो बायन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ उपकार आमकां कर म्हण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 50 पहिल्या वळीत तावन 3री वळ पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाखां सोरो आनी दूद विकतें घेया. पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवान्नां खावन तुमी धादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करता. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोसनिकायेन आनी प्रिती मोगान बोरलोलो सोमेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कनवळायन बोरलोलो. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करता. सोमेस्त रसनाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सगळां वेळा वेळार ताचो ग्रास दिता. तुझे हात पुसून आमकां तूं दादोशी करता. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवो सर आपल्या करण्यांनी तो दया आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागीं सासा. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करता.
जे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तुझा दोशी करता. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 8 वाक्य 35 आनी 30 आनी 7 30 आनी 9. भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, अपाय वा तलवार? जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडतल्या. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैंबवर्तो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हे देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकताच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणेर बसोन ओरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटाच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखताच ताचें काळीज खळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शेस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो, लोकांक दान सोड. हळ्यांनी वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक थंडार बसोंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीं घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोवन शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवण धदोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भन काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी आतांच आयकल्लें वांजलांतलें हें गडीत सबार पोटी आमी आयकलां आनी हर एका वर्सां मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आयकता. हर एक पोटी हें गडीत आमी आयकतना थोड्यांनी खंयचें सवाल आसा,
जिजून हें कशें केलें गे म्हूण कशें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जिजून 5,000 लोकांक वांटून दिलें गे म्हूण जिजून कांय मॅजीक करूं ना हांगा जांग पुरो आमी मॅजीक पळयलां आमकां विस्मेत दिसता खंय एक तुवालो काण गेलो एक पारवो केलो आनी कितेंय साबार मॅजीक आमी पळयलें जिजून हें मॅजीक करून ना देखून हें घडीत आमी हर एक फावटी आयकतना या वाचतना जिजून कशें केलें म्हूण विचारच्या बदलाक जिजून कित्याक केलें आनी ह्या घडीता मारिफा जिजू आज आमकां कसलो संदेश दिता हाचे विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया पयल्यान हें घडीत आमी आयकत आसतना जें कितें आदीं जालें आसा ताचो उगडास आमकां करता जेन्ना सगळी इस्रायल परजा आरण्यांत 40 वर्सां चलोवन वताली देव तांकां सर्गातावन मान्नाचें खाण दिता ह्या रायांच्या पयल्या बुकांत 17व्या आवाजपरांत आमी पळयता एलिया प्रवादीच्या काळार थंय दुकोळ पडलो पावस नातलो आनी लोकांक खाण नातलें आनी देव जेरेफाताच्या एका विधव स्त्री थंय ताका धाडटा आनी एलिया प्रवादी प्रवाद करून तिका म्हणटा तुज्या पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बडणी सुकोवन वेची ना आनी एक वर्तें अजाप खाली एक दिसा मात्र न्हय सगळें वर्सभर जाता ह्या रायांच्या दुसऱ्या बुकांत 4थ्या आवाजपरांत आमी वाचता एलिशा प्रवादीन केल्लें तें अजाप एलिशा प्रवादी 20 बकऱ्यो घेवन 100 लोकांक तो वांटून दिता जें कितें आदीं जाल्लें आसा त्या घडीतांचो आमकां उगडास करता आसतना आनी जें कितें फुडें जावचें आसा ताका एक तयाराय जावन आसा आयचें घडीत फुडें जावचें आसा जें कितें जेजू आपणाचें कूड आनी रगत आमकां खाण आनी जेवण जावन दिवचें ताची एक व्हरती तयाराय ती जावन आसा देखून हर एक फावटी हें घडीत आमी आयकत आसतना या वाचता आसतना जेजून केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाचो आमकां उगडास येवंक जाय देखून युकरिस्ताद्वारी नेमबागार जेजू आमचें आत्मीक पोशण करता आमकां कुडीचें पोशण तो दिता एक फावटी गौतम बुद्धा ताच्या सर्व शिसांक सांगाता आपयता हर एकल्यांक सांगाता आपयता तांकां थोडी सलाह सुचना दिता आनी तांकां एक एकल्यांक एकेका गांवाक तो धाडटा ह्या हळ्ळेक धाडटा आनी तांकां सांगता तुमी वचून शुभ वार्ता परगट करा ह्या प्रसंग दिया म्हूण आनी हे शीस बुद्धाची सगळी शिकवण आयकून तांकां दिल्ल्या त्या गांवाक ते वेतात त्या हळ्ळेक वेतात आनी थंय प्रसंग दिवंक सुरू करतात आनी प्रसंग दिता आसतना एका हळ्ळेंत एकलो आसलो एकलो दुबळो मनीस ताका भिकारी म्हूण येत तो त्या शिसांचे शिकवण तो आयकनातलो तो ताच्याच संवसारांत आसलो आनी देदेस्पोर जालो ह्या रागार जालो हो शीस सांज जाल्लेंच पाटी ताच्या आश्रमाक वेता बुद्धा कडेन वचून तो कंप्लेन करता आनी म्हणटा हांव शिकवण दिता तो एकलो आसलो हांवें दिल्ली शिकवण तो आयकनातलो आनी बुद्धा ताका म्हणटा ताका वचून आपोवन हाड म्हूण आनी तो आयलो सो बुद्धा म्हणटा त्या शिसाक ताका वोस ताका नाणय आनी एक बरें जेवण दी म्हूण आनी परत हो शीस ताच्या गुरूचेर रागार जाता आनी तेन्ना गुरू ताका ह्या बुद्धा ताका म्हणटा ताका ह्या घडये गरज एक ताणें नायजे आनी ताका एक बऱ्या जेवणाची गरज ताची ताका भूक लागल्या शिकवण ताका फाल्यां दिवयेत मुखार भाव भयण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत या आमच्या समाजांत ती अशेंच घडटा आमी जें कितें गरजेचें आसा तें आमी लोकांक दिवंक विसरता जें कितें तांकां गरजेचें ना तें आमी पयलें दिवंक आमी पळयता साबार फावटी आमी पळयलां आमचे अधिकारी या आमचे वडील दादा माळयेंच्या त्या ह्या 5 स्टार हॉटेलांनी AC रुमांनी बसून दुबळ्यांची तीं घरां बांदतात ह्या दुबळ्यां विशयांत साबार सर्वे तांणी केल्ले आसात खुद्द जावन तांच्याच त्या दुबळेक हांवें जिये नासतना ह्या विदावट नोईंग द ग्रावंड रियालिटी म्हणटा देखून आमी पळयता थोड्या वर्सां पयलें ह्या फाटल्या 2-3 वर्सांनी पृथ्वीचें नितळाय दवरच्याक गव्हर्मेंटान हर एका घरांनी टॉयलेटां आसा जें म्हणलें एक योजन घाल्लें आनी तें योजने कार्य रुपी ती केल्लें आनी ह्या टायमार थोड्यांनी गव्हर्मेंटाक इसारलें सवाल दुबळ्यांक तांकां पोटाक खावंक दिसाक एक जेवण सयत मेळनातल्यार तांकां टॉयलेटां कित्याक बांदचें कित्याक देखून जें कितें पयलें गरजेचें आसा तें आमी लोकांक दिवंक जाय जेजूच्या जिविताचेर जर तर आमी एक नदर घाली आमी पळयता जेजून साबार महान कार्यां केल्लीं आसात पिडेस्तांक ताणें गूण केलें मेल्ल्यांक जिवान केलें कोडकारां नितळ केलें कुर्ड्यांक दिश्ट दिली कित्याक जेजू जाणा आसलो जें कितें गरजेचें तें तांकां पयलें दिवंक जाय आनी त्या वेळार जेजू ती शिकवणी लोकांक दितलो आयच्या वांजलान जें कितें आमी आयकलें इतल्या व्हडलो हिंड पळयलो सो जेजूचें काळीज मोवाळें ह्या कळवळ्यान तें भरलें आनी जेजू जाणा आसलो
ताणी खंडी जावन ह्या 5,000 लोकांनी ताच्या एक वर्त्या लोकांनी जेजूची शिकोवण आयकल्या, पूण ह्या घडये तांकां शिकोवण न्ही, बगार तांकां खाणाची गरज आसली. पूण जर तर हो वांजेल आमी चीत दिवन आयकल्लो जाल्यार कोणाक खाणाची गरज आसली? लोकांक, शिसांक या जेजूक? लोकांनी कोणेंच जेजू कडेन विचारूं ना आमकां भूक लागल्या, आमकां खाण दी म्हूण. जें कितें आमी पडण्या चल्ल्यांत आमी वाचता, इस्रायल परजेन देवाक बोबाट मारली आनी म्हणलें आमकां हांगा खाण ना, आमकां हांगा उदक पिवंक उदक ना. पूण ह्या लोकांनी जेजू कडेन खाणाक या उदकाक विचारूंक ना, पूण तें विचारलें शिसांनी. शीस जेजू कडेन वचून सांगतात. जुवांचो वांजेल एक आमी काडल्यार उरल्या 3 वांजेलांत आमी पळयता, शीस जेजू कडेन वचून सांगतात वेळ जाला, काळोख जालो, तांकां फाटीं घरा वचोंक आसा, देखून तांकां फाटीं धाड, तांच्या हळड्यांनी वचून आपणाचें पोट ते भरून दीत म्हूण. पूण जेजू म्हणटा तुमीच तांकां कितें म्हणी खावंक दिया. कित्याक जेजू जाणा आसलो, लोकांनी इसारच्या पयलेंच तांकां भूक लागल्या म्हणलें जेजू जाणा. तेंच आमी वाचता माथेवाचो वांजेल 6 8 वोळ, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 8. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपल्या लागीं मागच्या दिस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. आपणा लागीं मागच्या दीस आमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तें आमचो सर्गीचो बाप जाणा, आनी तें तो आमकां त्या वेळार तो फावो करता. देखून जेजू आयिल्लो न्ही बगार आमकां आत्मीक बरेंपण दिवंक, आमकां पातकांतलें बोगसाण तें मात न्ही बगा. जेजू आमकां जेजू आयिल्लो आमकां कुडीचें बरेंपण दिवच्याक. इट्स ए बॉडी एंड द सोल, दोनी संपूर्ण तराचें बरेंपण आमकां दिवंक जेजू आयिल्लो. आनी जेजू हर एक पोटी तें असर्य करतना या विस्मेत करतना आपणाच्या नांवा खातीर न्ही, लोकांनी ताका शाबासकी पाठोवच्या खातीर न्ही बगा. जेजू दुबळ्यांच्या कश्टांतल्यांचो गरज समजून तांकां ती असर्यां ती अजापां तो करतालो. आयच्या लितूची मारिफात पयलो संदेश आमकां मेळटा, आमचो देव उदार देव, उदारपणाचो ह्या उदार मनाचो आनी तो ददोशी देव तो जावन आसा. संवसाराच्या सुरवेतानूच उत्पत्ती बुकांतानूच आमी पळयता देवान सगळो संवसार रचलो आनी मनशाच्या आधीन केलो. उत्पत्ती बूक 1:20 आनी 8 वळ आमी अशें वाचता, पृथ्वे वयलें सगळें जें कितें पृथ्वे सगळें जाता तें रूख जडां सगळें मनशाच्या हातीन केलें, तुमच्या खाणा जेवणाक म्हण तुमी वापरा म्हण देवान मनशाक सांगलें. ह्या जाणवायेच्या बुकांत 16व्या अवस्वरांत आमी वाचता, तुज्या परजेक देवदूतांच्या काणांत तुवें पुसलें आनी तें रुचीक काण जावन आसलें. देखून ह्या जें कितें ह्या पृथ्वेर आसा तें सगळें देवान मनशाच्या हातीन गेलां. तितल्या उदार मनाचो तो देव जावन आसा. देखून ताच्या उदारपणा लागून आमकां जिवीत मेळ्ळां, पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां आनी आमकां सर्गाक वेची वाट फावो जाल्या. आनी तेंच आमी आयकलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8 अवस्वर 35 वळ. पूण ताचें एक पयलें आमी इल्लें वाचलें 8 अवस्वर 30 आनी दुसरी वळ आमी वाचता, आपल्या काशा पुता सयत बाकी दवरिनासतना आमा समेस्तां पासत ताणें ताका समर्पण दिलो. ह्या आमच्या खातीर ताणें ताका संवसारी धाडलो. एकलोच पूत ताका सयत ताणें बाकी दवरूं ना. आनी तो मोग देवान मनशा थंय दाखयल्लो वा जेजूचो आमचे थंय आसलो तो मोग ह्या मोगांतावन आमकां कोणूच वेगळो करूंक शकचो ना म्हणटा सांग पावलो. जावं पुरो जिवीत, मरण, पृथ्वी ह्या संवसार कोणूच आमकां देवाच्या मोगांतावन आमकां पयस करूंक शकना. पूण आमीच कुद्दू जावन देवाच्या मोगांतावन पयस करूंक खुशी वेल्या जाल्यार आमकां कोणूच आड येवंक शकचे नात. देखून देवाच्या मोगांतावन आमकां कोणूच पयस व्हरूंक शकचो ना. आनी देवाचें व्हडतें उदार म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजायास प्रवादीचो बूक 50 आनी 5 अवस्वर, कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक आमकां उलो दिता. देव म्हणटा येया तुमी तान लागलेले सक्कडी येया आनी म्हजे लागचें पियेया, म्हजे लागचें खाण घेया, तुमचे लागीं पयशे नातल्यार तुमी खाण घेया म्हूण. देवाचें तें उदार म्हणून आमी आयकलें आयच्या वांजेलांनी. जर तर देव आमचे थंय इतलो उदार जाल्यार आमी कितें करूंक जाय मुखार भावानो आनी भयणीनो? देवा परिस आमी उदार जावंक जाय. देव उदार तर आमी तशेंच जावंक जाय. चिंतया जर तर त्या शिसांनी तांचे लागीं आसले ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजूक दिवंक नातले जाल्यार ह्या मदर तेरेजांनी चिंतलें म्हजे लागीं इल्लेशे पयशे आसात, इतलेशे पयशे घेवन हांवें इतल्या लोकांची कशी सेवा करची, तिणें ते इल्ले पयशे करची नातले जाल्यार आज कितलो लोक दुबळो आसतो.
देखून देवाचें उदार म्हणून आमी पळयतना आमी उदार जावचें म्हळ्यार जें कितें आमचे लागीं इल्लेशें आसा तें आमी देवाक समर्पूंचें, ह्या लोकांच्या सेवे साकरेक आमी समर्पूचें आनी खंडीत जावन देव आमकां वर्त्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरतलो. तेंच आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 9 आवस्वर 6 वोळ. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. इतलें मतीन वरा, जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता आनी जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. आनी फुडें आमी वाचता देखून रुदान करन या रोडोन सुरसुरे करन तुमी दिवचे न्ही, कित्याक हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोगा. सो जेन्ना आमी देवाक दिता जावंक पुरो इगर्जेक दिता जावंक पुरो लोकांच्या सेवे साकरेक आमी दिता, आमी रोडोन पुरपुरोन दिवचे न्ही, बगार हास्त्या तोंडान आमी दिवंक जाय. आमचे लागीं दरबस्त आसा म्हूण आमी दिवचे न्ही, जें कितें इल्लेशें आसा जर तर आमी देवाक दिलें, ह्या लोकांक दिलें, खंडीत जावन देव आमकां दोडत्या मापांनी तो आमकां आशिर्वाद तो दितालो. जर तर आमी पळोवंक गेल्या मोगाळ बाबन खंडीत जावन आमी हर एकलें उदारपण, त्या उदारपणाचे गूण आनी शिगूण आमच्या हर एकल्या त्या जिवितांत ते आसा. देवान आमच्या जल्मांतावन आमच्या काळजांत ते घाल्ले आसात. पूण थोडे फावटी आमच्या स्वार्थाक लागून ते उदारपण आमी हेरांतय वा देवांतय आमी दाखयना. पूण जेन्ना आमी कश्टांत पडटा, ह्या लोक कश्टांत पडटा जावंक पुरो सायक्लोनाक लागून, या वारें वादळ येता आसतना ह्या खंयचोय लोक अवघडान सांपडले ते दाळा आमचें उदार म्हणून आमी लोकां तें आमी दाखयता. आनी विशेश जावन ह्या दिसांनी फाटल्या 5-6 म्हयन्यांनी इतलो लोक कश्टांत आसलो आनी कोण खंयच्या जातीचो खंयच्या भेदाचो ग्रेस गी दुबलो गी म्हणलें तांणी पळोवंक ना, बगार तांच्या कुमकेचो आदार ताणें दिला. जावंक पुरो पयशांनी आमी पळयता PM केअर फंडाक जावंक पुरो करोडांनी पयसो दिला, ह्या CM केअर फंडाक या आमच्या कास्के प्रमाणे आमी लोकांच्या सेवेक आमचे आदार ह्या कुमकेचो हात आमी दिल्लो आसा. जर तर हांगाच आमी पळयलें डिवायन कॉल सेंटरान आमी 2-3 म्हयन्या पयलें निराश्रितांक ह्या मायग्रंट्सांक तांकां 2-3 पटीन जेवण दिल्लें आनी ही खबर आयकलीच थोडो लोक, थोडे डोनर तांणीच येवन कुद्दू जावन आमकां पयशे दिल्ले आसात. फादर ते तांचे खातीर तुमी करची या म्हूण. ह्या हांगाच फाटल्या 4 म्हयन्यांनी 21 रतीर चलोवना आनी रेतीर चलनांतल्यार आमकां इनकम ना, आमकां दुसरी उत्पत्त ना. पूण फाटल्या 4 म्हयन्यांनी मुगाळ भाव भयणो हर एकले आमच्या कामागारांक सांबाळ जावं, ह्या हांगा वस्ती करतले याजकांक या हेर भावांक आमच्या गरजेक आमच्या मोगाची मनशांच आमकां आदार जावन आसले. तांचो सुकुमकेचो आदार जावंक पुरो पयशांद्वारे या हेर वस्तूंद्वारे हर एकल्यांनी आमकां आदार दिला आनी खंडीत जावन आमी केल्लें तें दाखयलें तें उदार म्हणून देव आमकां केदींच निर्फोळ करचो ना, बगार आमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक लुकाचो वांजेल 6 आवस्वर 30 आनी 8 वोळ. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले, भरत्या मापान दांबोवन हालोवन आनी बरोवन वमतचे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमी जितलें उदार म्हूण देवांतय दाखयता ह्या हेरांतय दाखयता ताच्या एक वर्त्या मापान देव आमकां फारीक करतलो. जावंक पुरो फूल, ह्या फुलाची पाकळी जेन्ना आमी हेरांच्या गरजेक आमी दिता ताच्या एक वर्त्या मापान देव आमकां पाठें दितलो. देखून मदर तेरेसा म्हणटा, इट्स नॉट हाऊ मच यू गीव, yeah, how much you serve, but with what love you give and with what love you serve. आमी कितलें दिता तें गरजेचें न्ही, पूण खंयच्या मोगान आमी दिता तें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तेंच आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र 3 आवस्वर 17 आनी 18 वोळ. 1 John chapter 3 verse 17 and 18. ह्या संवसारान ग्रेस काय आसलो म्हूण कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळयोवन आपलें काळीज धरून करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यानो, काळी उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही, बगार यथार्थपणी आनी कुरपेन करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. खाली जिबेन हांव देवाचो मोग करता ह्या हेरांची सेवा करता म्हळ्यार पावना, ते यथार्थपणी आनी करनेन ते आमी करून आमी करून दाखोवंक जाय. आनी हें जावन आसा देवाचें उदार म्हूण या जेजूचें उदार म्हूण न्ही खाली उतरांनी ताणें सांगलें, बगार ताच्या करन्यांनीच ताणें करून दाखयलें. आनी दुसरो संदेश आयच्या वांजेलांत आयच्या लितुर्जेंत आमी पळयता भोव वर्तो आनी भोव गरजेचो जावन आसा. आयचो वांजेल
जुवांव मातेवाचो वांजेलो 6 अवस्वर 13वी वळ येतावन आरंभ जाता आनी 13वी वळ आमकां सांगता जुवांवचे मरणाची खबर आयकलीस जेजू वरे विंगड सुवातेक येता. थोडे बरयणार म्हणटात जुवांवची मरणाची खबर आयकलेस जेजूक भें दिसलें कित्याक जेजू येदोळसो फामाद जावन आसलो नावार्दीक जाल्लो आनी ताकाय असलीच गत येताली कोण ना म्हणल्यार भियान जेजू लिपोवन बसलो म्हणटा. सांग पुरो जेजूक भें दिसलें पूण ताचें एक वर्तें आमी जाणां जुवांवची मरणाची खबर आयकलीस ताचे एक वर्ती जबाबदारी आतां जेजूचेर आयली आनी चड लोकांक जेजून देवाची सुवार्ता परगट करूंक आसली देखून जेजू बरे विंगड सुवातेक वेता न्ही भियान बगार आपल्या बापा थंय तो संबंध दवरूंक. आनी पवित्र पुस्तकान साबार कडेन आमी वाचता जेजू बरे विंगड सुवातेक गेलो मागणें करूंक बापा थंय आपलो तो संबंध दवरूंक आनी शिसांकी एका घडये जेजू म्हणटा आमी सगळें बरे विंगड सुवातेक या म्हणटा. आनी मागण्यान जेजू बापा थंय आपणाचो संबंध दवरतलो आनी त्याच खातीर लागून जेजूक इतलीं असर्यां इतलीं अजापां वर्ती 20 मिनटां ताणें केल्लीं आसात. देखून जें कितें असर्यां अजाप जाता तें आमी राखून रावच्या बदलाक ताचें एक वर्तें आमी आमचो वेळ देवा थंय आमी करसिल्यार जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें देव आमकां आमी मागच्या पयलेंच आमकां फावो करता. देखून मागणें आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें म्हणलें जेजू आज आमकां दाखोवन दिता. आनी तिसऱ्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेतलेंच लोकांक वांटून दिवनात. जेजू पयलें ते उंडे हातांत घेता सर्गाक दीस लायता देवाक अर्गां दिता ते मोडटा आनी लोकांक वांटून दिता. आनी जें कितें जेजून आयच्या वांजेलांत तें केल्लें हर एक पोटी याजक मिसाचें बलिदान भेटयता तेंच करता. उंडो आनी वायन आपल्या हातांत घेता देवाक अर्गां दिता उंडो मोडटा आनी हर एकल्यांक वांटून दिता. आनी तशेंच जाय जे आमचें जिवीत आमी देवाक भेटोवन दिवचें हेरां खातीर आमी मोडचें आनी तें वांटून दिवचें म्हळ्यार हेरांच्या सेवे साकरेंत आमचें जिवीत आमी करसूंक आसा. आनी निमाणें जावन आमी आयकलें हेच्या वांजेलांत जेजून 5,000 लोकांक वांटून सगळे ते उंडे वांटल्या उपरांत शिसांक सांगून ते 12 दालयो भरतो भरता. जेजूक ते भरची गरज नासली कित्याक जेजूक केदाळे अजाप करीत केदाळे ते असरें करीत कितलो दुबळो लोक आसल्यार जेजूक अजाप करून तांकां जेवण दिवयेत आसलें. पूण जेजू थंय आसली ती पदवी या अधिकार ताचो जेजू दुरुपयोग करिना बगार तो उपकाराक लोकांच्या गरजे खातीर तो वापरता आनी उरले ते उंडे हेरांक या दुबळ्यांक वांटून दिवच्या खातीर ते जमो करून दवरता. मुखार बाबून थोडे पटी आमी तशें करिना. आमचे लागीं आसले ते वस्तू गरजे या लेखा वरतू आमचे लागीं आसलें कितें जावं पुरो खाण जेवण जावं पुरो वस्तू या खंयचे दुसऱ्यो गरजेच्यो वस्तू आमचे लागीं आसल्यो लेखा वर्त आसल्यो आमी हेरांक या गरजेवंतां दिवच्या बदलाक त्यो आमी पिड्ड्यार करता. पूण आयच्या वांजेलांत हांव जेजू आमकां कळीत करता जें कितें तुजे लागीं आसा तें गरजेचें दवर आनी लेखा वरतू आसा जाल्यार तें हेरांक तो वांटून दी म्हूण जेजू आमकां उलो दिता. काना शहरांत जेजून ते उदक आसलें वायन करून बदललें. ह्या 5 उंडे आनी 2 मसल्यो जेजून 5,000 लोकांक वांटून दिल्लें तें घडीत आज आमी नियाळ करता आसतना हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजू तितलेंच करता. आमी भेटोवचो तो दाकांचो सोरो आनी गोवांचो उंडो आमी जेन्ना जेजूक भेटयता जेजू ताच्या रक्तां या कुडी आनी रक्तान तो बदलता. तर मोगाळ भाव भयणो हर एक पोटी तो उंडो आनी वायन आमी भेटयता आसतना विशेश जावन आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकांच देवाक आमी समर्पण दिया. जावं पुरो आमचे लागीं पयशे नात जावं पुरो भांगार रुपें दिरवें वज्र आमचे लागीं कांयच ना ग्रेस काय आमचे लागीं ना पूण जें कितें आमचे लागीं आसा जावं पुरो आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमचे वळवळे सगळें आमी देवाक त्या उंड्या आनी वायना मारिफात आमी भेटोवन दिवया. आनी जशें जेजू तो उंडो आनी वायन ताचें मांस आनी रगत जावन बदलता खंडीत जावन आमी भेटयलेलें जेजू आमकां आशिर्वादांनी तो आमकां पाठीं दितलो. देस कृपेन देवाचो आदार आनी कृपा एमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वपुत्र बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्या गर्भे संभवलो कामरितां जल्मलो पोंस पिलातांनी सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो सर्गा सोडलो सर्वपुत्र बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक तो येतलो
सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो सर्गीचो बाप भोव दयाळ आनी काकुळदार, जें कितें आमी मागता तें हर एक आमकां तो फावो करता, तर ह्या वेळार आमची मागणी सोम्या थंय आमी उबारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पातयेवन तांच्या तबेन आसच्या हिंड्याची जतन बऱ्यान करूंक, तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनीत उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक, तुजी खुशी समजूंक, तुका प्रथम स्नान दिवन अशें सदांच तुका लालेवन जिवंक तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसचो सर्व वायट वंदवण्यो हुमटून काडन बऱ्याशा गुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडाशें कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जणांक तुजे लागीं ओड, तांचे जिणेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाडन हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या वेदी भोवती हजर जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकुळट कर. तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर. अशें हेरां थंय आमी उदार जावंक, तांच्या गरजांक पावोवंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बोल दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, आमी उसारलें तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसली सर आमची मागणी आमी तुका भेटयता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी कानी करपिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. उदारपणी आमी कानी करपिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. गे बापा कानिको, गे बापा कानिको. म्हज्या भाव भयण, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदविदा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली
आपल्या पुनर्जबानपणान जिखले आमा समेत सांग जिबी ससनाचे आपल्या महिमेवन सर्गा प्रभेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता थाकाज उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस मनशा पसोतें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटा पौल आमच्या गोबडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः अजबनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामुरी देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुजतीचो पती भाग्यवन धर्मदत्ता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन आमी म्हणुया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतय सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पुवी सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सुवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लें आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दी घटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मी खान जाताय. सासनीक जिवीत म्हाका लाबो, खुर्सार जीवन पिलो. हकमान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे खुशे त्याग केलोय, बापा खुशे घाल जालोय. तुजे खुशे त्याग केलोय, बापा खुशे घाल जालोय. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दी घटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मी खान जाताय. आत्मी खान जाताय, आत्मी खान जाताय. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव न्हू केदेंकच हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत मागणें सर पदवेदार आनी काकूळ तुज्या देवा तूं सगळ्यांनी सवरसनांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडचें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता तूच म्हजो धीरादार तूच म्हजो सांबाळना तूच म्हजो धीरादार तूच म्हजो सांबाळना वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरीत आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन